नमस्कार. काल ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक जाली आणि आयज निकाल जालो आणि ह्या निकाला उपरांत परत एक फावट ताळगांव पंचायतीचो किंग म्हणून बाबूश मोन्सरात हांचीच निर्विवाद वर्णी लागल्या. आमच्या वांगडा आसा स्वता बाबूश मोन्सरात. जैत सगळे जाला ऑलमोस्ट स्वीप सगळे तांचे कॅन्डिडेट जैताच्या वाटेर आसा. ऑलमोस्ट 10 जाण जिखल्या. पयले रिएक्शन कितें? परत एक फावट बाबूश तालिगांवचो किंग हे सिद्ध जाला. किंग म्हणून तालिगांवचो लोक किंग. इम्पॉर्टंट म्हणटा तें लोकांन कितें आमकां रिजल्ट आहा ते लोकांन दिलेले आहा की आमच्यान कांय हे रिजल्ट कांय करून बट इतलें दाखोवन दिलेलें आहा की तालिगांवच्या लोकांनी म्हाजेर विस्वास दवरलेलो आहा. खूब जायते आरोप जाताले की बाबूश भंय घालता, बाबूश आनी कितें करता, बाबूश आनी कितें करता. पूण फाटली कितलेशेच टर्म सेगीत लोक तुमच्या वांगडा रावल्यात. सो आतां त्या आरोपांचेर काय उलोवन फायदो ना. लोकांनी मतपेटींतल्यान आपलो निकाल दिल्लो आसा. सो कशें दिसता हाजेर की पयलें म्हणटा ऑपोजिशन जे कोण आरोप म्हाजेर करता तेणी मातशें टायम घेवंक जाय. इन्स्टेड ऑफ आरोप करता म्हणजे पयलेंच तुमी डिफीट मानून घेता म्हाका अशें दिसता. देखून पयलें तुमी इलेक्शन कॉमेस जावच्या आदी आरोप करूंक लागता. ते इन्स्टेड ऑफ तें बसा तुमी स्ट्रॅटजी सारकी करा मे बी रिजल्ट चेंज जायत आसलो. तुम्ही नेक्स्ट टायम तुमी तांकां शिकयतले की कशें इलेक्शन लडप ते तालिगांव. ना हांव शिकयना कोणाक. हांव इतलें सांगता ते आरोप करपाक हें करता म्हणली हांव न्हू बॅड कार्पेंटर्स ऑलवेज ब्लेम द स्टूल्स. सी अ लीडर शूड बी देयर. सपोज आयज कितें रॉंग जालेलें आय शूड सिन्स आय लेड द टीम आय शूड बेसिकली से दॅट येस आय एम रिस्पॉन्सिबल. इट शूड नॉट बी माय पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माय लॉस. बाबू हेच तुमचो लिडरशिपीचो एक गुण सगळ्यात म्हणटा की तुमी सदांच फुडें आसता. काल सुद्दां म्हणजे तुमी आतां मिनिस्टर आहा, तुमचे कडेन पणजे आहा, तुमचे कडेन CCP आहा, तुमचे कडेन तालिगांव आहा, पूण बारीक पंचायतीचें इलेक्शन सुद्दां बाबू सारकें सिरियस घेता. प्रत्येक वोटरा कडेन वयता, मागीर तेंच्या वांगडा भासाभास करता. ही तुमची स्ट्रॅटेजी हे सगळं विनींग जाता ती? ना इम्पॉर्टंट म्हणटा म्हाका हांव सदां इन टच रावंक सोदतां वोटरां कडेन. बिकॉज अल्टिमेटली वोटर्स आर सुप्रीम. आतां इम्पॉर्टंट कितें केन्नाय आनी हो एक केन्ना इलेक्शन जाता आनी हो एक चान्स मेवता लोकांक मेवपाक. हांव सदांच म्हणटा पळय हांव धर म्हाज्या इलेक्शनां हांव सगळ्यांक लोकांक मेळूंक वयता सपोर्ट मागपाक. पूण हांव लोकांकूय सांगूंक सोदतां केन्नाय तेंचें धर कितें काम आहा कितें आहा तुमी यो म्हाका सांगा. सी इट शूड बी लायक दॅट. म्हाका तें बसोन घरा कडेन म्हाका सोपण पडपाचें ना तूं त्रासान आहा कितें आहा. बट पीपल ऑल्सो शूड अंडरस्टँड. मागीर अशें म्हणून 5 वर्सांनी तूं येयलो काय म्हणून पड. आय हॅड काम म्हजें कर्तव्य केलें हांवें तुका म्हणजे वोटरांक मेळोन म्हाका सपोर्ट मागपाक. सो केन्नाय तुमी जर डिफिकल्टीन आहा प्लीज कम टू मी एट एनी टायम. सो तुमी आतां फाटली इतले इलेक्शनां पयल्या न्ही, तालिगांवचो वोटर चेंज जाला बीन कितें वेगळी स्ट्रॅटेजी बी करची पडटा, कन्विन्स करची पडटा? स्ट्रॅटर्जी कांय हें करपा तुवें हातूंत गेले फाटीचें इलेक्शन पळय हे पंचायतीचें इलेक्शन वी हॅव गॉट हायर मार्जिन दीस टायम दॅन लास्ट टायम. सो यू जस्ट चॅक ऑन दॅट. ओके. सो तशें कांय ना, फक्त तुमी एक्सेसिबल. यू शूड बी एक्सेसिबल टू द पीपल. सी हालती काय इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पावर शूड नॉट गो टू युअर हेड. आय मे बी मिनिस्टर आय शूड बी अ कॉमन. हें म्हणटा तें मिनिस्ट्री म्हणटा तें फकत टेम्पररी आहा. फाल्यां लोकांक घरा जाल्यार तुका पोतोच. सो आय रोम विथ अ बायक ऑल्सो आय रोम विथ अ कार ऑल्सो. लास्ट आय नीड टू बी देअर. इम्पॉर्टंट इज बॉटम यू शूड बी डावन देअर. सो आतां परत एक फावट तुमकां लोकांनी कौल दिला, सत्ता दिल्या. कितें फुडले आतां 5 वर्सां कितें तकलेन दवरला की बाबा तालिगांव पंचायत एरिया भितर आपल्याक हें करपा जाय किंवा कसलो डेव्हलपमेंट करपा जाय? ना पळय करपाक डेव्हलपमेंटाचें म्हणटा केन्ना एंड आसना. डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आतां जायते एक मार्केट म्हणटा ते तालिगांव आसूंक जाय की जायते जाण आमी प्रॉमीस केले ते जावंक ना. पूण तें आतां जातलें. जागो बी सगळो एक्वायर करून दवरलेलो आहा. सो थ्रू एटलीस्ट थ्रू GSIDC एंड ऑल आय विल मीट CM एंड गेट दॅट थिंग एप्रूव्ड. सो ना एंड काम म्हणटा तें चालू आसताच. पर्सनल लेवलाचेरूय काम चालू आसताच. सो तुमी सद्या पणजे आहा, तालिगांव इज तुमचें बेस्ट टर्न कशें जें अजून अबाधीत आसा, कोण हालोवंक शकलो ना. सो परतो बाबूस तालिगांव बी येवपाक शकता? अरे तालिगांव आमचो रिप्रेझेंटेटीव आहा न्हू. सो आसाच बट तुमी येवप म्हणजे एक डिफरन्स जाता न्ही. पणजे म्हणून केन्ना सोडपाचो ना हांव. सो पणजे केन्ना सोडपाचें ना. कितेंय जालें तरी कोणूय कितेंय स्वप्नां तेजी स्वप्नांच उरतलीं. इतलें म्हाजें पुराय जावपा ना तुमी आसतना. स्वप्नां तेन्ना ना तेंची स्वप्नांच उरतलीं. कितेंय फाल्यां जालें सुद्दां जाल्यार बाबूश कितें जावपाचें BJPन समजा वेगळो विचार केलो कितेंय जालो तरी पणजे म्हणटा तो बाबूशूच आसतलो. पळय इम्पॉर्टंट म्हणटा तें म्हाका फूल म्हाका पार्टीचेर बावार्थ आहा.
ओके ओके कित्याक हांवें पार्टीचे विरुद्ध केन्ना काम करूंक ना. आय वॉज ऑलवेज स्टक. हांव जर खंयच्या पार्टीन आहात एंड एट दॅट टायम वेन एवर आय एम देर आय हॅव ऑलवेज बीन वीथ द पार्टी. सो आय डोंट लूक एट इट इन एनी वे. सी इलेक्शन केन्ना येता आनी 3 वर्सांनी आहा ते कोण कोण नाचता बी आहा 3 वर्सांनी मेवया वचत ते पार्टीन लोन सांगलें 2027 मेवया. खंय आसूं पूण मेवया. मेवतलेच. नो नो दॅट इज नॉट परमनंट. हांव आसतलो थिंगा. बाबुशाक पार्टी लागना. ना 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 पार्टी लागता. आय एम बिहाइंड दॅट इज सेकंडरी. बट बाबुशाची मेन बेस कितें लोक आपल्या वांगडा आसा आनी हें तुमी आतां परत सिद्ध केलां. अरे लोकांक आहल्यारूच तुका पार्टी तिकेट दिवपाचें आहा न्हू. नाल्यार पार्टी विचारिना. पार्टी खंय विचारपाचें आहा. सो तुमच्या वांगडा लोक आसा. नो दीस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट बेसिकली न्हू. पळय तुजें हें बेस कितें आहा. पार्टी स्वता तुजी बेस पळयता. तुजे बेस ही परपणे तुका तुजी हें उंचाई पळयता ते. सो बाबुशाची बेस हालूंक ना. ते आनी केन्ना हालची ना. हांव आसा सरपण हालचें ना. तर हे आशिल्लो बाबूश. ताणें सांगलें की तालिगांव आपलें वेस्टर्न आहा तें उरतलेंच कायमचें. पूण पणजे सुद्दां जो पर्यंत आपूण आहा तो पर्यंत पणजे आपुणूच आसतलो. कोणें आनी विचार करचो न्ही अशी क्लियर आनी स्ट्रॉंग मेसेज बाबुशान आयच्या ह्या तालिगांव पंचायतीच्या रिजल्टा दिसा कोणाक दिवपाक जाय तांकां दिल्ली आसा. हांव विश्वनाथ देसाई, म्हाज्या वांगडा हर्ष, पणजे.